म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमकां सांगता जागृत रावात. आमी सगळीं जाणां आमचे आत अशे उंटयेन दवरया, बसून आमी थोडो वेळ मागण्यांत सारया, दोळे बंद करया आनी आमची कूड सुस्कार घेता त्या सुस्काराक आजीर जावया. सुस्कार आमी कुडीन घेता, सुस्कार आमी भायर सोडटा. ह्या सुस्कारांत आमी जिवी आसा. सुस्कार घेना जाल्यार आमी मोत्तेले. तर प्रत्येक सुस्काराक आमी आजीर जावया. सुस्कार घेतना आमची कूड स्वासान भरून येता. पांयाची बोटां आसा थिंचो तान तकले मेरेन, आनी सुस्कार तकले मेरेन सान पांय पर्यंत भायर सोदता. खोल सुस्कार घेयात. पूण शांत रावात. ही शांतिकाय जेजू दितलो. तर जेजूचेर आमी ध्यान मन लायत जाल्यार सगळें भितरलें ताचे सवें दवरून तो आमकां शांती हाडटलो. सुस्कारांत आमी जेजूक घेता. जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार आमी भायर सोडया आनी सोडटाना सगळें जें आमचे भितर आसा, आमची चिंतना, आमची भावना, आमचे अणभव, आमच्यो आठवणी सगळें भायर काडया. हे परी आमी भितर कितें चलता तितल्याकूय जागृत जातले. आनी असले स्थितींत आतां जे आमची इंतेसां मागणी आसात तितल्यांकूय आमी आजीर जावया. कितें म्हणून इंतेसां आसा आमचे ह्या मिसान भाग घेतना. जेजूक आमी एकवटून रावंक सोदता. कितें म्हणून आमकां जाय ताचे कडून ते मनांत हाडया. आमी घडयेक आमचे पासत मागता वा आमी दुसऱ्यां पासत मागता, तांकांय आमी आमच्या मनांत हाडया आनी जेजूक आमी तांकां वरपून दिवया. असले स्थितीन आतां आमची सगळीं इंतेसां मनांत आनी काळजांत धरून जीं कोण कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी मागतात, जीं कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, जीं कोण कसले तरी उत्सव म्हण हितून सेलेब्रेट करतात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, दुयेंत आसात आनी तांकां आमची मागण्याची गरज आसा, तांकां आमी मनांत धरया. जीं कोण अनाथ आसात, जीं कोण तकलेन सारकी नात, तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी ह्या वेळार आमचें गीत घेवन ह्या मिसांत आमी सुरवात करुया. Page number 19, A35. तुझे सोशी आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागो आमकां आयतो तुजो सोमेसाची दोईर मागोय गरज आमची. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी भाग्योत मोनिका हिचें फेस्त संभ्रमता. ती
क्रिस्तांव आसलेली. 20 वर्सांची आसतना तिचें काजार जाल्लें, पूण तिचो घरकार क्रिस्तांव नासलोलो. तो तिका खूब पिडापीड दितालो. खूब वर्सां ताचे पासत तिणेन मागलें आनी शेकी 18 वर्सांनी ताचें परिवर्तन जालें, क्रिस्तांव जालो आनी रोखडोच मेलो. पूण तिचो व्हडलो पूत, तिका भुरगीं आसलेलीं, तिका व्हडलो पूत जावन आसलेलो आगुस्तीन, तो आपलें जिवीत सारकें सारिनासलो. हुशार आसलेलो पूण बरें जिवीत जियेनासलेलो. एके बायलेचो तो मोग करतालो, तिचे बरोबर ताका भुरगीं आसलीं, काजार जावंक नासलेलो. तितलेंच न्हय, ताचें चिंतोप्राण बदललेलें. तो क्रिस्तांव जावपाक ती मागताली. तो तागास्ते म्हणटा पळय त्या गांवांत सावन, म्हणजे आफ्रिका, नॉर्थ आफ्रिका, थान रोमाक तत्वज्ञान शिकोवंक गेलो. पूण मांयक सांगनासतना गेलो. मांयक कळ्ळें, ती ताच्या फाटल्यान गेली. ते बोटीन न्हय, पूण दुसरे बोटीन. थिचोच थान तो मागीर मिलान म्हणटा पळय त्या गांवांत इतालियाच्या गेलो. ती ताचेशी गेली. थिंचोर एक व्हड बिशप आसलेलो, जाणार, भाग्यवंत, सांतामरोज. ताचें ताणें आयकल्या उपरांत ताचें मन सगळेंच बदललें, क्रिस्तांव जालो. मांय म्हूण लागली, देवा तुवें म्हजो ताळ्याक पाळो दिलोय, उल्याक पाळो दिलोय, आनी तुवें म्हजें आयकलें. आतां म्हज्यान मरोंक जाता. आनी तीं दोगांय जाणां परतून आफ्रिकाक येतना रोमांच्या हाचेर धोक्यार ती मेली आनी तिका ताणें पुल्ली मागीर. पूण तो सारकोच बदललो. कितल्यो आवय आपल्या भुरग्यां पासत मागता, चेड्यां पासत, चेडवां पासत. आमी तांची आठवण दवरया. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां देवाचें बोगसणें मागया. कित्याक खूब पाटी आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारिनात, जागृत ना. तर ह्या वेळार आमी म्हणया, हांव पातखी सोरपुदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदान सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. कोणवाळे बापा, दुखेस्तांच्या बोजवणारा, भाग्यवंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुता आगोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घे. आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी आमा समेस्तांची, भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयची बुजवण तूंच जा म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरितकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंत शारांतले पवित्र सोबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सोवें पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उचारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात. तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या.
भोव करून सोर्व प्रवसनाची आनी सोर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय आमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशून रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटूंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करतां. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदिवंत, ताजे तोरायेचो थाव घेवंक नजो. आमचो जबाब: देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. पिणका पिणकेक तुजी कर्तुत्वां परगट करता. तुज्या बोलिश्ट करुणायेची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सोगल्यांक परगट जाल्या. आमचो जबाब: देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. मनीस तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कोडण्यो वणिट्टलो आनी तुजे वोदविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजे प्रामाणीकपण वाखाणटले. आमचो जबाब: देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनांत ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम कोत्ता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळ्या आपल्या दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण बास्कोळ चाकर आपणांच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव कोत्ता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी कोत्तलो. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमकां जेजून सांगलां जागृत रावात म्हणून. आतां दोनी केन्ना येता आनी चोर केन्ना येता. आतां पळयात, आमी सुस्कार घेता न्हय तेन्ना आमचो दोनी आमच्या जिविताचो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. आमी तो ताका आजीर ना जाल्यार चोर आमचे सवें येतलो, आमची चिंतनां बदलतलो आनी आमी मागीर दुसऱ्यांचो नाश करूंक वावुरतल्या, दुसऱ्यांचो फायदो घेवंक वावुरतल्या असलें तो करूंक लागता आमचे मदें. पूण दोनी येत जाल्यार आमी एकामेकाचे चाकर जातल्या, तांची सेवा करूंक लागतल्या. अशें कोरिंतच्या इफिर्गोजीन घडटालें. पयले स्वातेक जेन्ना इगोर्ज मात सुरू जाल्ली तेन्ना व्हडल्यो इगोर्जो नासलेल्यो. कोणाचें तर घर मातशें व्हडलें आसलेलें जाल्यार तीं घोडे क्रिस्तांव आसलीं जाल्यार थोडीं कोण शेजारी आसलीं जाल्यार त्या घरांत येतालीं म्हणटच घर इगोर्ज जाताली. पूण तांचे मदें कितें जाल्लें जाणाय, पावल येवन तांकां म्हणलें तूं बावतिस्म दिल्लो, तांकां ताणें देख दिल्ली, तांकां शिकवण दिल्ली. मागीर ताका फुडें वचोंक जाय आसलो म्हणटच ताणें थोड्या जाणांक नेमले. दुसरे कोण येवन तांकां बावतिस्म दिवंक लागले आनी ते ताचे परस वेगळेपणान शिकयताले. पूण तांचे मदें फूट पडली. थोडे जाण समजताले ते आमी बरे क्रिस्तांव, ते दुसरे न्हय. ही फूट बंद करच्याक ताणें सांगलें आमी सगळे जेजू क्रिस्ता सवें आसा, हाचो ताचो न्हय, आमी जेजू क्रिस्ताचे सगळे आनी तो आमचे सवें जियेता. तर आमकां ताणें सगळ्या जाणांक एका पावंड्यात दवरलेले आसा, वयर खाली तसलें कांय ना. तर आमी ताका एकवटान उदीकान उदीक आमचें जिवीत सारूंक जाय आनी हे जागृतायेन आमचें जिवीत दवरूंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन केलेलें आसा. आतां कितले म्हयने जाले तुमकां हांव सदांच म्हणटां जेजू सवें सुस्कारान एकवटान रावात. तर आतां आमकां सगळी शिकवण हे प्रमाणे कळटा. जेजू जेन्ना आमचे सवें येता तेन्ना तो आमकां गोठायेन बोधता. आमची चिंतनां उतरां कोन्यो ताचे सवें घडोवंक लागता. आमी ताका तर आजीर जायना जाल्यार आमी आपलेपणान जिवंक लागता वो देंवचारेचे मदतीन आमी सगळें वायट करूंक लागता, फायदो घेवंक लागता. पूण जेजू सवें रावलें तर दुसऱ्यांचे बरेपणा पासत आमी वावुरता. कित्याक दुसरो न्हय, आमी सगळ्यान जेजू सवें. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना हांव म्हजोय खरो मोग करूंक लागता. हें जेजून आमकां शिकयलेलें आसा. ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियेता. पळयात, घरांत आमी कितलीं दुसऱ्यां पासत वावुरता, एक आवय बापूय. त्याच प्रमाणे भुरगीं व्हड जालीं म्हणटच तीं मागीर माय पायचो परामर्श करतात. जाणो, आमचे मदें खूब पाटी फूट पडटा. कित्याक लागून ते भाशेन जायना जाल्यार मागीर आमी बेजार जाता, मागीर आमी कितेंय म्हणूंक लागता. ना, तशें न्हय. त्या वेळार जेजूक आमी जागृत जावया, आजीर जावया आनी ताचे गोठायेन तांकां समजून घेवया, तांकां बरें पळय तें जेजू सवें सांगया आनी तें तांकां लागतलें आनी तीं बदलतलीं. त्याच प्रमाणे आमी तर हें सगळें आमचें सवें घडच्याक जशे भाशेन मोनिकान आपल्या पुता पासत इतली ती वावुरली, तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागण्यांत दवरया आनी हे परी एकामेका पासत मागया. सगळीं जाणां हात जोडया. एकूच मिनट सुस्कारांत आमी जेजूक आजीर जावया आनी जेजूक आजीर जावन सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक
पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 29, C3. आमची सगळी गोपीचीत ना, आमची सगळी गोडी तुका, आमचे आवडी आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोन्या. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे तेंबेर, हेच कुडकुडीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावंक सोऱ्याचे तेंबेर, हेच कुडकुडीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोर्प दितात देवा, मोनिका तुज्या भक्तीचें भोव सुगूण जिवीत आमकां सगळ्यांक व्हडा फायद्याची देख दिता. तिचे विनोवतीन आमी आमच्या जण एकल्याच्या बेसान जेजूची शिकवणी प्रमाणे चलोवंक तुजो आदार आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्प कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुजे विस्वाशी गोवाय आमकां कोत्ताय आनी तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरूंक दाव. तूं
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूके कोठोन आमी सगळीं जाणां जियेता आनी तो आमचे भितर जियेता म्हणून आमकां ही खात्री आसा. तर आमी न्हय, जेजूक आमी सहकार करया आनी हें मागणें म्हणून आमकां आनी सगल्या जाणांक देवाचें बरेंपण फावो जावच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हाजीर आसलेल्यांक ह्या मिसांत तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शिवंक हें मागणें म्हणया आनी ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज नंबर 49 D5. Shoot
घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सरपुतेदाद देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्योन मोनिकाच्या परबे दिसा हें देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटय. अशें आमचें जिवीत खोतखोतीत ओतरेकांनी आनी तुका मानतात तसल्या करण्यांनी बरो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी हे परी जागृतायेन आमचें जिवीत जेजू बरोबर आमी सारया. सर्वेस्पोद तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. आनी सरपुतेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 94 F18.